एमपीटी कोळसो हाताळणी संदर्भात मुखेलमंत्र्यान जे आरोप लायल्यात ते तांणी सिद्ध करून दाखोवचे. म्हजी सय खंय आसा ते दुकुमेंत दाखोवचे म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामताचें म्हणणें. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. तुमचे एलिगेशन केला सीएमान की तुम्ही कोल हँडलिंग. अरे हांवें तू डिबेट पळयली ना इंडिया हेडाचे हांव चॅलेंज केलें मरे. तुमी डॉक्युमेंट दाखय मरे. म्हजी सायन आशिल्ली. एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस अरे करतो. एलिगेशन केला जाल्यार स्टॉप कर. तुका गट्स आसा जाल्यार बेश्टेच एलिगेशन कित्याक डॉक्युमेंट दाखय. हांवें सायन केल्लो एक पेपर आसा जाल्यार दाखय. हांवें चॅलेंज केलें पळय टीव्हीचेर डिबेटी वेळार. बेश्टेच तोंडान कित्याक उलयता. बोल्सां दाखयता हातून दाखयता यू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट सायन्ड बाय दिगंबर कामत द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तुमकां भिवपाक सोदता ते भिवपाक सोदता ते अशें फियर दाखोवन. हांव व्हडल्या व्हडल्या भंयांतल्यान गेलां. दिगंबर कामतीक व्हडले व्हडले भंय दाखयले. हांव आतां जे मनीस हयात ना तांचेर उलयना. म्हाका म्हजे संस्कार जाल्ले आसा बरे. जो मनीस ह्या जगांत ना ताचेर उलोवप ना अशी म्हजी आवय म्हाका ल्हान आसतना सांगताली. हांव ज्या हातूंतल्यान गेलां तुमकां प्रेसां सगळें खबर आहा. प्रेसान सोडलो म्हाका. प्रेसान सोडना म्हाका. Then why they are trying to prove your name, saying that तुम्ही permission दिला काय तुम्ही कारामार तुम्ही यू आर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम. I believe that you are investigating journalism. You try to find out.